म्हादईचें डिसिजन बेगिनात बेगीन निर्णय येतलो. आमी दुसरें पत्र आनी सगळो फॅक्ट्स धाडला. आमकां थोड्याच दिसांनी हो निर्णय जो आसा अपेक्षीत आसा. काल हांव पर्सनली म्हणजे हांव तूं आय एम नॉट रिलेटींग वीथ द कर्नाटका इलेक्शन. हांव परत सांगता तुका आमकां कर्नाटका इलेक्शन लागना ह्या विशयाचेर. तेणी आमकां सांगलेले 15 दीस म्हणून. हांव प्रकाश जावडेकरा कडेन कालूय परत उलयला. तुमचे 15 दीस जे जाले हेजेर निर्णय आनी आमी फॅक्ट सगळो आमी विजीट केल्ली तेन्ना आनी आतांचो फॅक्ट सगळो घालून परत रिमायंडर लेटर काल धाडला. काल हांव पर्सनली उलयला. इज आउट ऑफ कंट्री स्पेन आशिल्लो. कालूच पावला. नाशिल्लो म्हणपाला पूण पावला. आज एकदां आपूण परत एकदां डिपार्टमेंटान रिव्यू घेवन जाता तितके बेगीन तुमकां निर्णय दिता. इज व्हेरी मच पॉझिटीव. आमकां खात्री आसा ताजेर पूर्णता पॉझिटीव निर्णय जो आसा हो गोंयच्याच बाजून येतलो हाची म्हाका खात्री आसा. आमची सरळ डिमांड आसा ते रेटल विथड्रॉ कर, अदरवायज ते अबेन्स दवर. हीच आमची डिमांड आसा. आजुनूय म्हणजे मी एंड अलॉंग वीथ माय ऑल द मिनिस्टर्स स्टिक टू टॅटो. हाज्या फुडें तांकां कसलेच क्लियरन्सीस जे आसा पळय न्ही ही दिवं नाका. आनी दिवपाचें आसत जाल्यार तांच्यांनी पर्सनली इन्स्पेक्शन करचें, आमकां विश्वासान घेवचें आनी ताच्या उपरांतूच दिवचें. मायनिंगाचें रिव्यू रिपिटेशन आमी फायल केलां. वी होप रिव्यू रिपिटेशन जें आसा पळय न्ही हें ह्या 8-10 दिसां भितर ऑनबोर्ड येतलें. एकदां आयल्या उपरांत ओके आमी तेजेर आमकां खात्री आसा की तेजेर कितें तरी डिसिजन जातलें. आतां येतालें येयल्या उपरांत सांगता मागीर. आमी कॅबिनेटूय फायल केला. ओके आमी जर रिगार्डींग डम पॉलिसीचेरय फायल केला. आमी 3 फायल केला. आमी फायल करता. रोजगार ना तशें कांयच रोजगार प्रोत्साहन